खणी कोणे चलोवपाक घेव आमच्याच कामगारांक थंय कामाक घेवपाक जाय. भायले कामगार हाडपाक मेळचे नात. आमचे कामगार घेवंक ना जाल्यार खणी सुरू करपाक दिवचे नात. कामगार फुडारी पुती गांवकारांक शिटकावणी दिल्या. खणीचेर निबून आशिल्ल्या लोकांक आमी कामां दितले अशें आश्वासन गोंयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान दिल्लें. तें आश्वासन आतांच्या मुखेलमंत्र्यान पाळचें अशें पुती म्हणटा. हांवें ऑलरेडी तुमकां पयलींच सांगलेलें की ह्यो ज्यो मायनी आसा त्यो सगळ्यो खंय तरी भायल्या लोकां कडेन वचपाच्यो आनी आज ऑलरेडी जिंदालान मेन ब्लॉक जो सुरलाचो आशिल्लो तो घेतलेलो आसा. त्या मायनिंगाच्या बेल्टान म्हणजे GSW जी आतां लीज घेतलेलें आसा त्या लिजान आमचे वर्कर आसात, म्हाजे मेंबर्स आसात आनी आमचो डिमांड ह्या सरकारा कडेन असो आसा की जे कोण मायन घेतले कोणी घेवन आमच्या वर्करांक ते तेच्यांनी घेवपाक जाय. आमी भायले वर्कर हाडपाक दिवचे ना आनी जो पर्यंत आमकां थंय घेयना तो पर्यंत आमी मायनी सुरू करपाक दिवचे ना. हो आमचो स्टँड आसा आनी हो स्टँड असोच उरतलो आनी आमी थंय कितें जें करपाचें आसा तें आमी करतले. लोकलांक घालना जाल्यार आमी सरकारा कडेन हें करतले. आमकां घालपाक जाय पळय लिगल ऑलरेडी केसीस आमी फायल केल्ले आसा. ज्या जाग्यार रिटेन ऑलरेडी केल्ले आसा, ज्या जाग्यार करूंक ना ताच्यो थोड्यो केसी कोर्टांनी आसा. आमचो पयलीं पासून डे वन जेन्ना मनोहर पर्रीकारान ज्यो मायनी बंद केल्यो त्या दिसा मनोहर पर्रीकारान एसेंब्लींत जाहीर सांगलेलें, आश्वासन दिलें की कोणी जरी मायनी घेतल्यो जाल्यार वर्कर जे आसात आनी जे थंय काम करणारे बाकीचे मायनींग डिपेंडंट आसात, मागीर ते ट्रकवाले आसत जाल्यार बाकी कोणी आसत, तांकां आमी जॉब दितले, तेंचे आमी रिहॅबिलिटेशन करतले हें सांगलेलें. जो शब्द ताणें पयलीं एसेंब्लीन दिला तो शब्द आतांचे चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत आसा ताणें तो